बिरेस्तारा चिमला तिठ्याचेर 7 गाडयां मदीं जाल्ल्या अपघातान एकट्याक मरण आयिल्लें, जाल्यार 7 जाणांक मार लागिल्ल्यान तांकां जीएमसीन एडमीट केल्ले. अपघात जातात म्हूण सरकाराक जायते फावट कळयलें, मात ताचेर कितेंच उपाय करूंक नाशिल्ल्यान तिडकल्ल्या लोकांनी महामार्ग आडायल्लो. तेन्ना येरादारी पुलीस उप अधीक्षकान उपाय काडपाचें उतर लोकांक दिल्लें. त्या प्रमाण शुक्रारा सकाळीं पुलीस उप अधीक्षक आंगले, मामलेदार, भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी येवन पळोवणी केल्या. संबंदीत सरकारी अधिकारी पळोवणी करपाक आयले तेन्ना थंय लोकय जमिल्ले. तांणी अधिकाऱ्यांक पळोवणी केल्या ताचे संबंदान विचारलें. तुमकां जाय जाल्यार सूचना दिवं येता, अशें येरादारी पुलीस उप अधीक्षक आंगलेन थंय हजर आशिल्ल्या लोकांक सांगलें. अशें करून सांगलेलें. आतां तुमी सायड इन्स्पेक्शन केलें तेजेर तुमी कितें तुमकां सजेशन म्हणजे तुमकां कितें सेफ्टी कशें कितें दिसता? सजेशन हांवें म्हजें पर्सनल सजेशन हें हातून कमिटीन जें पळय आसा पर्सनल म्हजें सजेशन आहा तें हाका दिलां कोणाक मामलेदाराक. आनी मामलेदाराक सांगलां तें कितें आसा तें वयर कळय म्हणून. सो अकॉर्डिंगली तो ताजो रिपोर्ट हें करतलो आनी मागीर म्हाका आपयतलो. सो तें मागीर वयर सबमीट जातलें. सर आमकां मातशें लोकांक कळोवंक शकता तुमचें सजेशन. आमकां फक्त लोकांक कळोवंक जाय. ते जे आसा पळय दुसऱ्या डिपार्टमेंटाचे जे आसा पळय ट्रॅफिक पुलीस बी आयकून घे. हांव म्हजो ट्रॅफिक पुलीस हांगा घालता आनी तेय दिसा म्हजो ट्रॅफिक पुलीस हांगा आसा आनी त्या एक्सिडंटान म्हज्या ट्रॅफिक पुलिसाची गाडी डॅमेज जाल्या. सर इश्यू तो न्ही आमी ना म्हणूंक ना. आमी ऑथॉरिटी जी आसा पळय ट्रॅफिक पुलीस काल तुवें उलयलो तेन्ना तुवें सांगलें ट्रॅफिक पुलीस नाशिल्लो हांगा. कालचे एक मिनिट रातचे ट्रॅफिक पुलिसाचे कांय कंट्रोल आसना हें आमकां खबर आसा. एक मिनिट तें सोडून दी टॉपीक. फक्त मेन इम्पॉर्टंट आसा काल आमकां इन्स्पेक्शन करपाक सर्टन डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर हांगा धाडलेले. कोण कोण रिप्रेझेंट करता ताका फुडें आपया प्लीज. खंयचो डायरेक्शन बोर्ड दिसना बरोबर न्ही. खंयच्या डायरेक्शनाचो बोर्ड दिसना. हें एक रिजन आसा की हो एक्सिडेंट जावपाक. सेकंड थिंग तुमी इन्स्पेक्शन ह्या पोलाचें केला. ह्या पोलाचेर वयर गाडी चडोवन दोनूय गाडयो ह्या पोलाचेर वयर गाडी चडोवन एक्सिडेंट जालो. ब्रेक फेल जाला म्हणून ड्रायव्हरान सांगला सर तुमकां, पूण तुमी चॅक केला सर? ब्रेक फेल जाला पळय, चॅक केला ब्रेक फेल जाल्लो? ब्रेक फेल जाल्लो गाडयेचो. इन्स्पेक्शनाक आमी ऑलरेडी लेटर केल्या. आरटीओ विल डू दिस. नो वेदर द ब्रेक हॅज फेल्ड or the control. Listen, okay, what I am trying to tell, why I am trying, so everything he will not be able to disclose here. Correct, but I am only trying to tell you the vehicle is crossed on this pillar. You just see, correct? So आमचे एक इम्पॉर्टंट सजेशन्स आसा आनी हे तर वयरसून आमी कितले जे तुमी सरान रिक्वेस्ट केला पळय ते पार्टिशन्स करून हांगासर डिवायडर रोल घालून मागीर स्पीड ब्रेकर कंट्रोल करपाचें हे एक तुमी सजेशन केला पळय तें बरोबर आसा. पूण ही जी स्टीप आहा पळय ताका स्पीड मेळपाक 100 मिटर्साचें डिस्टन्स लागना गाडयेक, बरोबर सर? सो हांगा येयल्या उपरांत हो पिलराक ऑब्स्ट्रक्शन जातलें काय ना हें आमचें क्वेश्चन आसा. दुसरी गोश्ट म्हणटा ती हें रोड वायडनिंगेचें म्हणटा पळय आमी हांगासरल्यान थंय तर कन्सिडर करीत जाल्यार 7 मिटराचो पिलरच्या हांगासर 7 to 10 मिटराचो रोड मेळटा. सो हो ऑब्स्ट्रक्शन आहा तेजेर कितें म्हणणें आहा तुमचें तें आमकां सांगचें. कित्याक हो ऑलरेडी हो इलिगल पोल बिकॉज अकॉर्डिंग टू दी एक्विजिशन देर आर सर्टन थिंग्स वीच हॅज नॉट बीन हॅपन. हांगासर हें एक्विजिशन तुमचें जालें म्हणून तुका कोर्टार येयल्लो आहा सारकें मरे बरोबर न्ही? येयल्लें काय ना? ना Listen, we are not here to discuss. We are here only to inspection. So give us the solution. We'll give no. This we are was the giving only that is why we are getting here. You cannot get a immediate solution here. अरे 7 years past already. No. पाचवी डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर हांगासर टेक्निकली साऊंड आसा काय ना? तेंचे जाल्यार तुमचे हांगासर तुम्ही सांगा. तो कोणा विचारून सांगचो ना. तुम्ही यू आर रिप्रेझेंटेड, यू आर अ टेक्निकल एक्सपर्ट्स, करेक्ट ना? You all are technical experts right now standing in front of the people. So you all have to give us a solution right now. तो कोणा मिनिस्टर विचारून तुम्ही आमकां सोल्युशन दिनाका. तुम्ही टेक्निकल एक्सपर्ट्स, more experts than anyone else, correct? So that's what no. Please. We say as per the directions we have come over here. All the parties have come over here. Agency is concerned. So we all will sit together and will give the solution. It is not no. Who all, sir? So whoever has come for inspection. No, but whoever has come for inspection. Of course we have to say it is not that easy to give a solution. ऐकून घे. आज 3 कलेक्टरान मिटींग दवरल्या. ताज्या पयलीं मामलेदार कितें आसता रिपोर्ट 3 म्हणल्यार कलेक्टराक दितले. ओके मामलेदार क्वेश्चन करता. आउटकम जी स्पीड फ्रॉम ओल्ड गोवा हायवे म्हणून येता पळय तो टर्नाचेर प्रॉब्लेम जाता, बरोबर आहा? तेज्या फुडें
दुसरे फुडें गांव आसा म्हणून एक आमकां सायन बोर्ड जाय साहेब. सायन पुढे गांव आसा डेंजर झोन म्हणून. हय. हो टेम्पररी सोल्युशन. 1 मिनिट. सेकंड थिंग हो जो पोल केला पळय एक्विजिशन आसा पळय तो अमक्या डिस्टन्साचेर आसा बरोबर. ही पार्ट तुमचं एक्विजिशन आहा तुमचे कडेन. होय. हो पार्टाचो हो कित्याक जावंक ना थंयच्यान हो बेग्यान करा आनी एक थंयच्यान डायरेक्ट सोडा मरे. सेकंड थिंग 1 वे करा आनी हो वचपाक करा. आयक तेका टायम लागता तुमकां होय. कितलो आमकां सबंद लोकां फुड्यान सांग कितलो. ना, ऐकून घे हांव सांगता ते ऐकून घे बाबा. आयक हो पोल कित्याक जाला एक्विजिशन आसा म्हणून पळय, ऐकून घे केला. ऐकून घे ऐकून घे. हे पळय तूं ताका सांगता हाज्या वयल्यान एक सोड तें सोड तें सोड. ही इज अ टेक्निकल एक्सपर्ट. ही नोज वॉट इज गुड अँड वॉट इज बॅड न्ही. सर माझे तुम्ही ऐका आता. ना, ऐकून माझे घे. तुम्ही आता एक 1 मिनिट सर तुमचे Listen, ऐकले आम्ही. listen. लिसन टू मी केअरफुली फर्स्ट. हो केला पळय एका ऑब्जेक्शन ना म्हणून केला. ऐकून घे. सर आमची म्हणटा हो ना, ना, ऐकून घे. प्रॉब्लेम काय ऐकून घे. ना. We are here for an inspection. You are also part of the inspection. हांव तेका कितें विचारता, तुझे sir? सजेशन्स कितें आसा ते दी. सजेशन ताका सांगला हो तुम्ही कितें ऑब्जेक्शन ना म्हणून काढला. Yes. एका पोलाक ऑब्जेक्शन आसा ना, मागीर. ना Yeah. जाल्यार हे वयले कित्याक उरता सांगता न्हू. सांग सगळ्या फुडें सांग. नेक्स्ट जो कॉलम येता पियर येता तो डायरेक्ट एक्झिस्टिंग रोडाचेर येता. खंय येता हो. हो पळय ते पोर्शन आहा ती गाडी हे पावला पळय थिंगा. बरें. ओके ते करपाक तुका ट्रॅफिक डायवर्शन करपाक जाय. बरें ते करपाक ते ट्रॅफिक डायवर्शन वी हॅव टू एक्वायर दीस वी हॅव टू टेक पोजेशन ऑफ दीस हाऊस विच इज देअर इन द एक्विजिशन. बरें. सो बिकॉज ऑफ दॅट इट हॅज गॉट डिले. आता पण तो एक्विजिशन जावपाक आमकां कितें प्रॉब्लेम आसा. एक्विजिशनाक कितलो टायम लागतलो. एक्विजिशन तेजे जाल्ले हा वी हॅव टू टेक द पोजेशन. हाव लॉंग इट टेक्स. वी आर इन द प्रोसेस ऑफ दॅट टेकिंग पोजेशन. आय कॅन्ट गिव्ह यू दॅट टाइम. या सर एक्विजिशन तुमचे आसता ते या आसता प्रोसेसान एक्विजिशन. He is the owner of that house. He is the owner of that house. Talking about position. When the High Court has given a direction, These are the issues. what these are not an issue. These are not an issue. Your government leader did not know how to. You listen him first. I fought boldly, You listen him first. and not only that, even in my human rights commission, it is mentioned that this road is very dangerous, and this alignment is a wrong alignment. Starting from the very beginning, you know, you read the papers. Up to now, you have not read the papers. That's what I'm trying to tell. The acquisition process has been failing by the Failing, government because they are in a hurry of completing the work. And you're telling all lies that position is to be taken and all that rubbish thing. If you don't know the, Don't mislead the people. if you don't know the Don't mislead subject, the people. don't speak to the subject. Sir, And sir, where that? Ata, where's that Gamkar? That Gamkar, he's a man who shifted this alignment. Check with him, and others I'll give you the. We'll check it out. I'll give the architect this. सर हांव एकूच रिक्वेस्ट करता. वो पोल हा पळय तो एक मनशाची लायफाची इम्पॉर्टंट वो पोल ना बरोबर. हो पोल तुम्ही काडचो पडटलो आणि जेन्ना तुमचे सगळे प्रोसिजर येता पळय तेन्ना हो पोल घाला सारकें न्ही. आमच्या काळा खातीर काय ना हांवें एका एडवर्टाक सांगला आय हॅव गॉट एन हाय कोर्ट ऑर्डर which says that your residence will not be demolished. Finish. And they have not challenged that petition. They are only misguiding. They are only misguiding the people. How can they get? पळवणी केल्या ताचो अहवाल जिल्लो अधिकारी कार्यालयाक दितले. निर्णय जिल्लो अधिकारी कार्यालय घेतले अशें पळवणी करपा खातीर आयिल्लो तिसवाडीचो मामलेदारान सांगलें. आता आम्ही इन्स्पेक्शन केला PWD RTO ट्रॅफिक पुलीस आणि आम्ही 3 हांगा रिपोर्ट कलेक्टराक दितले. कितें कितें वायडनिंग रोड कितें एक प्रपोजल घातला विलेजान तो आमी कलेक्टराक सांगतले. 3 हांगा मिटींग आयज 3 ना सद्या काय घेवना डिसिजन आमी कलेक्टर घेतले कितें आहा तें. लोकांनी जिल्लो अधिकाऱ्यान दखल घेवन अधिकारी धाडून पळवणी केल्ल्या ताचे आभार उक्तायल्यात. मात अधिकाऱ्यांनी सारकी उतरां दिवंक नाशिल्ल्यान खंत उक्तायल्या. भौशीक बांदकाम खात्यान आनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणान केल्ल्या चुकोय उक्ताडार हाडल्यात. चिमला तिठ्यार उबारिल्लो पिलर कितलो कायदेशीर सोपस्कार पुराय करून उबारला हे उक्ताडाचेर हाडून भौशीक बांदकाम खात्यान चलिल्ली बेकायदेशीर कामाय उक्ताडार हाडल्यात. पळयात लोक कितें म्हणटात ते.
जायते फावटी आमी आमच्या पंचायतींतल्यान हे लेटरां आमी केलेली आहा कन्सर्न डिपार्टमेंटाक आमी हे लेटरां केलेली आहा आनी आमी रिमांयडर पासून धाडलेले आहा ट्रॅफिक सेलाक जावं हे पॉट होल्स आहा म्हणून खूब आमी लेटरां केलेली आहा पूण आयज पासून तेजेर कांयच विचार करूंक ना सरकारान तर काल हे पळय एक्सिडेंट जालोलो आनी हे भुरगो मेलो आनी हेजेर हे पळय एप्लिकेशन आहा पंचायतीन एक्शन घेवंक हे सगळे केलेले आहा पंचायतीन इतले वावर केलेलो आहा आनी तेजेर कांयच लक्ष दिवंक ना गव्हर्मेंटान जाल्यार ह्या भुरगे पळय कोण मेलेलो तो जबाबदारी सरकार न्हय आमी एक्टिविस्टान तर कितें केलें जाल्यार आमकां मारूंक सोदता जाल्यार ह्या सरकाराक पनिशमेंट कितें दिवपाचें हे लोक हांगा मेला हो लोक हांगा इतलो जीव गेला कोणाच्यो गाडयो काबार जाल्या ते सरकार तांकां कम्पेन्सेशन कितें दितलो तेंचो जीव परत दितलो ह्यो फूल अनवॉन्टेड आहा हे गरजे भायर हे डेव्हलपमेंटाच्या नांवान हे पयसो लोकांचो हायलोलो आहा सरकारान तेन्ना हांव मागता सरकाराक तुमी मातशे यो आनी हे जाग्यार पळया हे लोक कितले त्रास करता पूण हांव एक कलेक्टराक हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तेणें गूड इनिशिएटीव घेतला आनी आमकां तेणें सपोर्ट दिला की बाबा आपूण फाल्यां ही इन्क्वायरी दवरता पूण ही इन्क्वायरी हांगाच थारचें न्हू हे इन्क्वायरी आनीक फुडें वचोन आमकां हे परमनंट सोल्युशन दिवचें रोड इंजिनियरिंग म्हणटा पळय रोड इंजिनियरिंग हे तुजो पोल पळय बँड जाल्लो आसा आनी हे एक्सिडेंट प्रोन झोन हे पळया आनी झाडां पळय आनी म्हाका सांग कशें कळटलें की लोक जे येता पळय तांकां कशें कळटलें की बाबा फुडें डेंजर आहा म्हणून हे लिपयला मरे हांगा हे काम कोणाचें PWDचें न्हू एक्सिडेंट जाता हे PWD खातीरूच जाता PWD एवरी इंजिनियर शूड बी अकाउंटेबल फॉर दिस डेथ यस्टरडेज डेथ कालचो तो भुरगो मेला पळय एवरी इंजिनियर हू एवर हॅव गिवन दीस अप्रुवल्स एंड सेकंड थिंग हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस ट्रीज एंड एवरीथिंग दोज पीपल शूड बी टेकन इंटू अकाउंटेबिलिटी हे MLAंचेर आनी बाकींचेर घालता आनी लिपून वयता कित्याक तांकां खबर आहा तांकां तेंचो सपोर्ट आहा म्हणून हे पळया मरे हे कितें आनी तेका 10 years रिटर्न वॉरंटी आसपाक आनी हो हेजे पेंटींग ब्लॅक एंड व्हायट हेजे ब्लॅक एंड व्हायट आसपाक जाय कोण इंजिनियर असो स्टँडर्ड आसा ते हेका हो स्टँडर्ड सांगता वॉरंटी कितें आसपाक जाय कितें सगळे डिटेल आसा हे इंजिनियरांनी हे स्टँडर्ड स्टडी केला काय ना हो एक बिग क्वेश्चन मार्क म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी कॉन्ट्रिब्युशन करून एकूय बोर्ड विजिबल ना ह्या रोडाचेर कांयच कळना बाबा 30 लिमीट आहा पळय तेजी त्यो सुद्दां विजिबल ना एक्सिडेंट प्रोन विजिबल ना थंयसर डायरेक्शन लोकेशन दाखयता तेजे अवेलेबिलिटी ना एक सुद्दां करपाचें हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस ताका खबर ना सकयल देवती आसा आनी थंय जंक्शन आसा म्हणून ते जोपर्यंत तूं सायन लायना तो पर्यंत पूण वेवस्थीत सायन बोर्ड लावन जर ते पार्किंग करीत जाल्यार कळटा न्ही तूं मॅक्झिमम पळया खंयचो ट्रक आंध्र प्रदेशाचो कालचो महाराष्ट्राचो सगळे तांकां तेंची मिस्टेक आमी करपाची ना तुजे जर सेफ्टी सारकी जाल्यार ते कितें करतले हे व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट आहा हे सगळे पॉयंट ताणें आणि कालूच हांवें सांगलेले काल हांवें व्हेरी फर्स्ट बायटाक सांगलेले दीस इज द इंजिनियरींग फॉल्ट ऑफ द रोड नथींग एल्स कित्याक हेवी व्हेकल टोटल गोंयची हेवी व्हेकल सगळी ह्या रोडाक डायवर्ट जाल्ली आसा ते खंयच्यान वतले जुवारी ब्रिज तुम्ही बंद केला इंटरसिटी बसी सुद्दां वॉल्वो सुद्दां तुम्ही बसी रोड बंद केला सगळ्यो बसी ह्या वटेन वता फोंड्यां मडगांव वास्को वचपाचो हो सिंगल रोड आसा आनी तुमी पळया हो ही ब्रेथ पळया रोडाची आनी आमच्या जंक्शनाच्या पयलींची ब्रेथ पळया कितकी आहा ती कितकी सी द रोड हांवें सांगला तुका मिनिमम कमीत कमी 10 मीटर ते 12 मीटर रोड आसूंक जाय हायवे आनी ती आतां 6 मीटर सुद्दां ना आमची म्हाका सांग येदी व्हडली हेवी ट्रॅफिक खंयच्यान वतली जोपर्यंत तूं प्रॉपर मॅनेजमेंट करिना तोपर्यंत काय जावचें ना न्ही आनी सेकंड थिंग आतां न्यूज कळ्ळा गोवा सेफ्टी आमचे जे रोड सेफ्टी गोवा फोरम आसा पळय तांच्यांनी कितके फाट इंटिमेशन दिला तांकां लेटरां दिल्या की दीस इज अ डेंजरस झूज रोड आसा हाजे कितें फायली आहा तेंचे कडेन तेंचो कितें तरी हें सोल्युशन करा म्हणून कॉन्क्रीट डिवायडर घालपाचो फाल्यां मायनर सुद्दां धपको पडोंक शकता अशें दिसलें जाल्यार कॉन्क्रिटाचेर पडटलो मेजर डॅमेज जावची ना काल आमचो एकटो भुरगो मेलो बावडो आमचो गोंयकार आमचो कोरमळीचो भुरगो अशी आमी तुमी कितकी येता पळोवंक शकता हा ट्रॅफिक पुलीस आसता ते मेंटेन आतां पळय आमी ना म्हणूंक शकना आमी ट्रॅफिक पुलीस जेन्नाच्यान आमचो प्रमोद सावंत बाब CM जाल्या पळय आनी ताजो वो रोड जाला मेन पळय सांखळी वचपाचो तेन्नाच्यान सकाळच्या टायमार 1 वर सुमार आनी सांजच्या टायमार तो परतो वचपाच्या टायमार 1 वर सुमार आसता बाकी टायमार कोण ट्रॅफिक पुलीस आसा लोकांक कळ्ळा बाकी जे हांगा कोणाचे हात वता कोणाचे पांय कोण सोडून वता हे डेलीचे जाला डेलीचे जाला डिमांड परमनंट सोल्युशन ऑफ दीस रोड
तुमचे फ्लायओव्हर जो कितें जाला पळय ते पयलीं वर्कआउट करा तेजें परमनंट सोल्युशन फ्लायओव्हर ते कितें जाला तुम्ही 2 पिलर थंय उबारून दवरल्या ते समज जायना दुसरें कितें तरी परमनंट सोल्युशन करा रोड वायडनिंग करा स्पीड ब्रेकर घाला वयल्यान घाला हांगाच्यान वयल्यान स्पीड ब्रेकर जर घालीत गाडयेची स्पीड कमी जातली सकयल पावता म्हटल्यार कळ्ळें तुका हे करूंक शकता तुमी पण तुमकां आमी हे आमचें सजेशन काल आमचो तरणाटो भुरगो यंग दोगूच जाण भावते आवय बाबडी काम करून कशें पोट भरताली तो काल एक्सपायर जालो हांव म्हणटा कितें तो ब्रिज बांदला पळय आजून तुमचें काम जायना अशें खूब कडेन तुमी फ्लायओव्हर बांदता तो ब्रिज मोडून उडया इमिजिएट मोडा तो कित्याक पयसो खूब आहा सरकारा कडेन तुमी लोकांचे लायफ घेवन ते ब्रिज बांदूं नाका बांदून आतां वर्स जालें तुमी पेंडींग थेयला तेका लागून गाडी ते सायडीक वयता आनी तेणी आतां एकल्यान सांगलां पळय मुकेश भाई तेणी सांगलां तें सारकें आसा कित्याक गोंयकार जाणा पळय हांगासर तें जंक्शन आसा म्हणून वेरेज भायली गाडी येता पळय कोणाकूच खबर ना कित्याक आमी जशे भायर गाडयो चलयता पळय तेन्नाय आमकां कळटा आतां ह्या रस्त्यान जर गाडी येत जाल्यार तूं पळयतलो 100च्या वयर स्पिडीन येता कित्याक व्हडलो रस्तो वन वे तेय सद्दां कंटिन्यू फुडें आसतलो म्हणून त्या कारणान तो एक्सिडेंट जाता जर तो ब्रिज जर मोडून उडयत एक सायडीचो ब्रिज मोडून उडया गाडयो इमिजिएट फ्लो जातल्यो थंय तो ह्या स्टनान जावचो ना आनी दोनूय सायडीक पळय कोणाचे गाडी आसा जाल्यार तांकां दुसरे कडेन जागे दिया कित्याक फाल्यां त्या गाड्यान जर आयज कोण नासलो म्हणून बरें जालें फाल्यां कोणूय आसल्यार तेवूय मरोन वयतले आसले ते दोनूय सायडीच्या गाड्या एक सायडीक आहा ते इमिजिएट शिफ्ट करा आनी एकदां तो ब्रिज काडलो काय थंय पार्किंग बस करता पळय तेवूय कुशीक काडटले त्या खातीर तो ब्रिज जर मोडला न्हू जाल्यार सगळे चले अशें इन्स्पेक्शन करून कांय जावपाचें ना अजून इन्स्पेक्शन चालू आसा आतां पळय हेच्या फुडें आतां फेस्ता कडेन नव्याना कॉमेर्स जावपाचें आसा त्या नव्यानाक कितें फेस जातलें तुमी चिंता आदींच ते सायडीक गाडयो वचना कित्याक रोड नॅरो आसा तोवूय रोड व्हडलो केल्लो ना आनी सगळे रस्त्याक खड्डे पडलेले आसा 49च्यान आमी कॉमेर्स केल्ले आहा आमकां म्हाका दिसता की हेजेर सोल्युशन कांय येवपाचें ना हेच्या फुडें आमी 2 दिसांची शिटकावणी क्लियर आयजूय परत सांगता बाय संडे सुद्दां आमकां जर गव्हर्मेंटान काय हांगासर दिलें ना करून सेफ्टी मेजर्स मंडे आमी रोड ब्लॉक करतले आनी हे लोक सगळे आमचे रेडी आसतले आमकां कोणूच लागना ना गव्हर्मेंट लागना खंयचोच लोकल MLA लागना किंवा कोणूच लागना जीव जो वयता पळय तो MLA जो वचना किंवा मिनिस्टराचे हेजो वचना आमचे लोकल हांगा सफर जाता 2 दिसांची शिटकावणी दिता मंडे आमी रोड ब्लॉक करतले आनी आतां थोडे जाण येयले आतां जे कोण येयले पळय इन्स्पेक्शन करपाक आतां इन्स्पेक्शन जे केलां पळय कोणा येवन तेंची सजेशनां बरी आहा पण कन्सर्न डिपार्टमेंट एक्सेप्ट करपाक रेडी ना सादी तुमकां सांगता ही झाडाची कापलेली न्हू जाल्यार क्लियर व्यू मेळटालो बाबा फुडल्या गाडयेक गाडी कशी येवपाची कांयच ना पळय हांगासर पोल घातला जर सकयल झाडां जाल्या डिपार्टमेंटाचो एकलोय मनीस हांगासर येयना आतां तर तुमी पळयला आसतलें तुमी कवरेज जर घेतला PWDचो इंजिनियर आसलो पळय तेका कांय एक खबर ना कसले तेका फोन जर केल्या जाल्यार आन्सरां दिना तो PWD हायवे ऑथॉरिटी क्लियरली आमी रिस्पॉन्सिबल धरता आनी जो तर ते म्हणटा की हांगा लिजिटेशन फायल केल्लें आसा जाल्यार हो हायवे जर ब्लॉक केला तेंच्यांनी लिजिटेशनाक लागून ऑन वॉट बेसीस तेंच्यानी हो रोड बांदला हांगासर हो रोडूय इलिगल बांदला फाल्यां आमी रोडार जर येयले गव्हर्मेंटाको ऑथॉरिटी ना आमचेर केसी फायल करपाक कित्याक गव्हर्मेंट इज टोटली इलिगल दिस थिंग आनी हेज्या फुडें हांगा कोणीय समोर एक्सपायर जालो ते आमी डेड बॉडी तेंच्या घरा कडेन व्हरतले PWDच्या हायर ऑथॉरिटीच्या फुड्यान व्हरून दवरतले डेड बॉडी थंय दवरून येतले आमी हांगासर सबंद गांवचे लोक एक्सिडेंट जातकूच धांवन येवन तांकां हॉस्पिटलान व्हरता पूण ह्यान फुडें हॉस्पिटलान व्हरचे ना आमी तेंच्या घरा व्हरून दवरतले नाल्यार मिनिस्टराच्या घरा व्हरून दवरतले नाल्यार आमच्या MLAच्या घरा व्हरून दवरतले मेन प्रॉब्लेम आसा हांगासर येयल्या उपरांत आतां हांगा येयल्या सकयल देंवल्या उपरांत 30 डिग्रीचो नॅशनल हायवे कडेन टर्न आहा 30 to 40 डिग्रीज 40 डिग्रीचे टनाचेर ट्रक आनी ट्रॉली कंट्रोल जावपाक शकना म्हणून तांच्यांनी हेज्या वयल्यान ट्रक काडलेलो आहा आनी ट्रॉली काडलेली आनी ताका लागून तो एक्सिडेंट जाल्लो आसा आतां आमच्या सरकारा कडेन एकूच डिपेंडन्स आसा एका सायडीन लोकांचो जीव इम्पॉर्टंट आसा दुसऱ्या सायडीन एक पिलर जो कंप्लीट जावंक शकना फुडले 1 वर्स पर्यंत तो इम्पॉर्टंट आसा तांच्यांनी चिंतचें पडटलें आय फील एज अ कॉमन पब्लीक दीस पिलर शूड बी डेमोलिश्ड 25 लाख व्हडले न्हू कोणाच्या लायफा कडेन सो हो आसा पळय डेमोलिश करचें हो प्रॉपर वेल करची तुमचें एक्विजिशन सगळें प्रोसिजर जाल्या उपरांत रोड एक्सेसिबिलिटी जे सर्वीस रोड जाल्या उपरांत मागीर तुमी रोड हे पिलर बांदा बिकॉज आय फील सो this pillar is obstructing the clear flow of the vehicles and solutions will be this if they think that this pillar is not a problem they need to sign all the departments have to sign on the memorandum affidavit that if any accident takes place here then we are taking the responsibility प्रॉब्लेम जो आहा पळय सबंद गोंयकारांक जाता हो आमचे लोक मरना आमचे लोक अलर्ट जाल्ले आसा बाबा भियोन जे लोक गांवा भायरचे हांगासर स्पिडीन येता पळय तांकां कळना हांगा डेंजर झोन कितें पळय तो हो सबंद गांवचो इश्यू न्हू गोवाचो इश्यू आसा तेन्ना सबंद ह्या हेजिटेशनाक सबंद गोंयकारांनी आमकां सपोर्ट दिवंक जाय जाल्यारूच हें आमचें काम जातलें In 2007 he said that he ordered PWD
that painting of zebra crossing with fluorescent paint in this junction here for people to cross very easily, which is not been done till today. Signboard indicating junction ahead, this is not done. The signboard should have put there, down there and on top, which is not done yet by PWD. Red blinking light during night, which is also not done. In 2008, this order was. Later on, government started this bridge construction here, and we thought that things will happen properly.